पळय खरेंच हो मेन मुद्दो जावन आसा आनी एवरी इयर जाता हें आतांच न्हू हे पयलीं हांव येवचे न्ही पयलीं देखून हे सेम 20 वर्सां पयलीं सेम प्रॉब्लम आहलो ती झरीन आनी आतांच न्हू हेज्यानी फुडें देखून होच प्रॉब्लम जातलो की एवरी टायम जे ऑपरेशन आहा ते आमकां ऑलरेडी टार्गेट करीत आसता कळ्ळें तुका न्हू कित्याक ओवरऑल एवरी टायम कित्याक हांगासर प्रॉब्लम कितें एन्क्रोचमेंट जी जाल्लो आसा झरीन एन्क्रोचमेंट जालो आसा न्हू एन्क्रोचमेंट जावन हांगा कित्याक ताका ड्रेनेज जाय ती ड्रेनेज सिस्टम जाली जाल्यार जावं येता हे जर प्रॉब्लम सॉल्व जातलो जाल्यार आमकां पंचायताचो गरज आसा पंचायताचो रेजोल्युशन घेवन जर आमकां दिलें ओपीटी हाडून दिलें म्हाका देखून हे फॉरवर्ड केलें जाल्यार तुज्यान गव्हर्मेंटाक पुट ऑफ करपाक जातालो हांव एक रिक्वेस्ट करता आमच्या पंचायता लागीं विलेज पंचायत ऑफ सांकवाड सरपंच पंच हाणें एक रेजोल्युशन घेवचें बाबा हिंगा आमकां ड्रेनेज मारपाक हो जे एन्क्रोचमेंट आहा तो मातशें काडून आमकां सोंपेपण करून दिवपाक कित्याक नाजाल्यार एवरी इयर आमकां एज ए एमएलए म्हूण म्हाका लोक ताजेर करीत आसतले ताका लागून म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा पंचायता लागीं तुमी आमी बॉस या हांव मागता तुमी येवचे तुमचे प्रपोजल घेवन येवचे हो आमी डिस्कस करून आतां ते कितें चलो आतां आमी डिपार्टमेंटाक हाडून हाडून आमच्या पीडब्ल्यू मिनिस्टरा कडेन आमी डिस्कस करून ही ड्रेनेज सिस्टम कशी करपाची कशी आमी मॅडम जर केले जाल्यार मागीर प्रॉब्लम सॉल्व जाता ना एवरी इयर जे आमकां जे ऑपरेशन आहा ते आमकां परत आमकां टार्गेट करीत आसतले ताका लागून म्हजो एक रिक्वेस्ट पंचायता लागीं तुम्ही या एक डिस्कस करूया आणि आम्ही हे प्रॉब्लेम सॉल्व करून घेऊया. सध्या तुम्ही हॉटमिक्स केल्ले थिंगा रस्त्याचेर न्हू आता रिसेंटली आम्ही ऑलरेडी आता परत आम्ही हॉटमिक्स केलो आता परत आमकां सेम नेक्स्ट इयर सेम जातलो सेम परत आमकां ऑपरेशन जे आमकां ऑब्जेक्शन हाडपाक शकता ताका लागून आतांच हांव म्हणटा आमी हे प्रॉब्लेम सॉल्व करून एकठांय रावन आमी सॉल्व करून हे आमी सोल्युशन घेवं वन टाइम सोल्युशन जेन्ना आमी पसंत केलें जाल्यार वन टायम सोल्युशन करपाक जाता आनी आमचो गव्हर्मेंट नांव आसा जावं सीएमा कडेन पीडब्ल्यू मिनिस्टर सरा कडेन आमी डिस्कस करून हे आमी काम करून घेवपाक शकता.